नमस्कार. आमच्या आयचे सोयरे गोय पर्यटन खात्याचे मंत्री भोवमानेस्त रोहन खंवटे आमच्या मदीं पाविल्ले आसात. ताळयांच्या गजरान तांकां येवकार दिवचो. संस्कृतीची खाण ढोल ताशांचो नाद गोयच्या शिगम्यान आज घातलो मांद्रेकारांक साद. शिगम्याचे रंग दोळ्यात घेऊन आयले आपुलकी मनात. गोयच्या अस्मितायेचे पुजवणकार आज जमले कलेच्या अंगणात. मांद्रे गावात शिगम्याच्या पोशांत. नमस्कार. उदरगत मांद्रे आणि गोय पर्यटन खाते हांच्या जोड पालवान मांद्रे शिगमोत्सव समिती प्रस्तुत शिगमोत्सव 2025 आणि ह्या शिगमोत्सवाक हांव रुसी परब तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. मांद्रे मतदारसंघ ही कला आणि कलाकारांची खाण. हांगा कितलेशेच कलाकार जल्मले, फुलले आणि आपली कला घेऊन जगाच्या तेंगशेर पावले. अशा या कलाकारांच्या भुयेक होरावपाक आमचे लाडके आमदार श्री जितभाई यारोलकर हांच्यांनी आपल्या हिमतीचेर स्वखर्चान आणि निस्वार्थपणान 2 वर्सां आपल्या लोकां खातीर शिगमोत्सवाचे आयोजन केले. शिगम्याच्या माध्यमांतल्यान आपल्या लोकांक एकत्रित करपाक ते वावुरले आणि निमाणे ह्या वर्सा शिगमोत्सवाक एक वेगळे स्वरूप मेळ्ळें. शिगमोत्सव 2025 घडोवन हाडपाक आमकां गोंय सरकार आणि गोंय पर्यटन खात्याचो तेंको मेळ्ळो. ताका लागून एकदां नेटान ताळयो जावच्यो आमच्या गोंय सरकाराक लागून. हांव मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन गोंय सरकार आणि गोंय पर्यटन खात्याक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमच्या मदीं आसात गोंय पर्यटन खात्याचे मंत्री भोवमानेस्त रोहन खंवटे सर, तुमकां येवकार. तशेंच आमच्या मदीं आसात मांद्रे मतदारसंघाचे आमचे लाडके आमदार श्री जितभाई यारोलकर. भाई, तुमकां येवकार. शिगमोत्सव समितीचे आमचे सगळे पदाधिकारी, अध्यक्ष सुभाष आसोलकर, कार्याध्यक्ष राजेश मांद्रेकर, तसेच आमचे झेडपी मेंबर रंगनाथ कळशावकर आणि सतीश शिरगावकर. तसेच आमच्या मदीं आसात आमचे डेप्युटी कलेक्टर श्री शिवप्रसाद नाईक, आमच्या शिगमोत्सव समितीचे सगळे पदाधिकारी, अध्यक्ष सुभाष आसोलकर, कार्याध्यक्ष राजेश मांद्रेकर, उपाध्यक्ष दयानंद मांद्रेकर, प्रवीण वांयगणकर, श्रीधर मांद्रेकर, अजित मोरजकर, सचिन राऊत, तसेच सचिव सागर तिळवे, सहसचिव प्रसाद परब, स्वप्नील नाईक, प्रदीप हडपडकर, खजिनदार प्रसन्न कुमार शिरगावकर, सहखजिनदार गुणाजी ठाकूर, महादेव हरमलकर आणि अजय गाड. सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार. तसेच एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर दत्ताराम पालयेकर, मुकेश सावंत, प्रजय फेर्नांडीस, प्रतीक मासुरकर, दामोदर नाईक, सार्थक नाईक, ईश्वर मोर्चे, अमरोज फेर्नांडीस, तातोबा तळकर, पांडुरंग परब, लक्ष्मीकांत गवंडी, अनंत शिरगावकर. सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो येवकार. तसेच आमचे शिगमोत्सवाची प्रसिद्धी करपी आमचे सगळे पत्रकार भाव, तांकांय म्हजो येवकार.
सुलक्षा नाईक, अक्षदा सावंत आणि आमचे सगळे सरपंच उपसरपंच पंच मेंबर सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो योगार. तशेंच हांगासर जमिल्ले सगळे प्रेक्षक आनी कला प्रेमी तुमकांय सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो योगार. फुलां तीच जी तोंडारूच न्हय तर मनातूय उमेद रुजयता, आपलेपण फुलयता. देखून आमचो मोग आनी आदर उक्तावपाक आमी मान्यवरांचे फुलां भेटोवन स्वागत करुया. हांव मांद्रे मतदारसंघाच्या बायलां लागीं मागता की तांच्यांनी आमच्या मानेस्तांक फुलां भेटोवन तांचें स्वागत करचें. सगळ्यान पयलीं आमचे मनाचे सोयरे भोवमानाधीश रोहन खंवटे सर, तशेंच आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे लाडके आमदार श्री जितबाई यारोलकर हांकांय फुलां भेटून येवकार दिवचो. आमच्या शिगमोत्सव समितीचे सगळे पदाधिकारी, झेडपी मेंबर्स, सरपंच उपसरपंच पंच मेंबर्स सगळ्यांक फुलां भेटून येवकार दिवचो. तशेंच आमच्या मदीं आमचे झेडपी मेंबर्स आनी डेप्युटी कलेक्टर आसात तांकांय फुलां भेटून येवकार दिवचो. फुलां हे मोगाचे प्रतीक अशें म्हटलें वता. आमच्या मनात तुमच्या खातीर आशिल्लो मोग आनी आदर आमी उक्तावतात. कलाकार घडत आसात तसे खेळा मळार खुबशे खेळगडे आपली नामना मेळयत आसात आनी आमच्या आंगान आशिल्ल्या गुणांची तोखणाय करपी आमचे जितबाई वाड्या वाड्यार गांवांत वचून मांद्रे मतदारसंघाचे हिरे काडटात आनी तांचो भोवमान करतात. आज हांगा अशाच 2 रत्नांचो भोवमान सुवाळो आमी घडोवन हाडटात. सगळ्यान पयलीं वरद पद्माकर परब. हांव मागता वरद परब हाजे लागीं की ताणें मुखार येवचें. आमचे आयचे मुखेल सोयरे बाब रोहन खंवटे हांचे लागीं मागता की तांच्यांनी वरद परब हाका शाल मानचिन्ह आनी फुलां दिवन ताचो भोवमान करचो. वरद हो पालये गांवचो रहिवासी, बॉडी बिल्डिंग आनी फिटनेसच्या युगान व्हड नामना मेळयल्लो वरद बाब. ताणें आपली ही बॉडी बिल्डिंगची कला फकत राज्य न्हय तर राष्ट्र पावंड्याचेर पावयल्या आनी नांव जोडलां. 5 फावट मेन्स फिजिक चॅम्पियन ऑफ गोवा,
Second place at Kurchorim Shri, Murgaon Shri. Third place at Goa Speed Classic and Bajrang Shri. ताणे बेस्ट पोजर टायटल लेगीत मेळयला. बाब वरद परब तुका खूप खूप परबी. आमचो दुसरो सत्कार मूर्ती जावन आसा बाब सुजल सत्यावन कळशावकर. हांव सुजल लागीं मागता की ताणें माचेर येवचें. तशेंच हांव भोवमानिस्त रोहन खंवटे आमचे लागीं मागता की ताणें शाल मानचिन्ह आनी फुलां भेटोवन सुजल कळशावकर हाचो भोवमान करचो. सुजल मदलामाज मांद्रेचो रहिवासी. क्रीडा क्षेत्रांत मांद्रे गांवचें नांव राज्य, राष्ट्र आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार पावोवपी बाब सुजल. भारताचे प्रतिनिधी भारताचे प्रतिनिधित्व करून 2016 सालांत भांगरा पदक जोडला. तशेंच गोंयचें प्रतिनिधित्व करून हरियाणा, भोपाळ, दिल्ली, चंदीगड, हिमाचल प्रदेश आनी कितल्याशाच हेर राज्यांनी भांगरा पदक गोंया खातीर ताणें जोडल्यात. हालींच 25th सिनियर नॅशनल चॅम्पियनशीप 2025 जयपूर राजस्थान हांगाय ताणें भांगरा पदक जोडला. नेटान ताळयो जावच्यो बाब सुजल कळशावकराक लागून. बाब सुजल तुका खूब खूब परबी. मानेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. कार्यावळ मुखार व्हरतना हांव शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष श्री सुभाष आसोलकर हांचे लागीं विनंती करता की ताणें आयच्या सुवाळ्यार आपले विचार व्यक्त करचे. मांद्रे शिगमोत्सव समितीच्या वतीन हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता. व्यासपीठाचेर बसलेले आमचे मान्यवर पर्यटन मंत्री रोहन सर, तसेच मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जितभाई आरेलकर, तसेच आमचे गांवचे सरपंच आणि आमचे मित्र राजेश मांद्रेकर, तसेच पंच सदस्य रॉबर्ट, किरण सावंत, तसेच इतर सगळे पंच सरपंच आणि हांगा जमलेले सगळे शिगमो भोगी. हांव हांगा इतलें सांगूंक रावला की आमी सगळ्या गांवांनी असो शिगमो जाल्लो पळोवंक ना. फक्त शिगमो हो शहरान जातालो. तर आतां जीत भाई आरोलकर हांगा येयल्या उपरांत स्वताच्या स्वखर्चान तेणी आपूण शिगमो केलो, कार्निवाल केलो, क्रिसमस केलो, दिवाळी केली. तशेंच जायत्यो गोश्टी हांगा मांद्रे मतदारसंघा खातीर करीत आसा आनी करतलो. तर हांव आतां हो शिगमो आमकां कायदेशीररित्या पर्यटन खात्या तर्फे मेळ्ळो आसा. तर हो शिगमो असोच फुडें चालू रावतलो अशी हांव आशा बाळगता आनी म्हाजे 2 शब्द घेतले. देव बरें करूं श्री सुभाष आसोलकर. पुराणांत अशें म्हटलें गेलां, जेन्ना रथाचो सारथी बरो आसता तेन्ना प्रजेक भंय नासता. आनी आमच्या मांद्रे मतदारसंघाची धुरा तर जितबाई सारक्या सळसळत्या रक्ताच्या हातीन आसा. देखून हांव जितबाई लागीं मागता की आयच्या शिगमोत्सवाच्या निमतान ताणें आपले विचार व्यक्त करचे. श्रीदेवी भगवती सप्तेश्वराक नमस्कार करता. आयज मांद्रे शिगमोत्सव 2025 ह्या शिगमोत्सवात आमकां हांगासर आमच्या मदीं आयज आमचे लाडके टुरिजम मंत्री बाब रोहन खंवटे, माझे जवळचे मित्र, सदांच तेंचे गायडन्स सदांच मेळटात. ते सिनियर म्हज्याहून आनी तेंचे गायडन्स टुरिजम सेक्टरान तरी आमकां कोस्टल मेळ्ळा तेंचे सदांच सपोर्ट आसता. तशेंच हांगासर हजर असलेले आमचे दोगूय झडपी सतीश शेडगांवकर तसोच रंगनाथ कलशांवकर, आमचो
समितीचो अध्यक्ष आमचो सुभाष आसोलकर, तशेंच आमचे कार्याध्यक्ष आणि मांद्रे गांवचे सरपंच राजेश मांद्रेकर, तशेंच बाकी सगळे गांवचे सरपंच, पंच मेंबर, आमची एंटायर कमिटी, तशेंच सगळे आमचे कार्यकर्ते. म्हाका दिसता शिगमोत्सव आमी 2 वर्सां करताले, क्रावडूय येतालो पळोवपाक, पूण म्हाका हे फावट आमकां टुरिजम डिपार्टमेंटान हो शिगमोत्सव कॅलेंडरार घातलो आनी आमकां हे टुरिजम खात्यान तर्फे आमकां हांगासर करपाक दिलो म्हणून सगळ्यांत पयलीं आमच्या टुरिजम मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा. सगळ्यांनी जोरदार ताळयो मारपाक. चड काय उलयना कित्याक आमचो टुरिजम मिनिस्टरूच उलयतलो. हांव फक्त सांगता 2 दीस आमचो 3 दीस शिगमोत्सव. पयले दिसा आमी लोकल आमच्या मतदारसंघाच्या ल्हान ल्हान भुरग्यां खातीर डान्स कॉम्पिटिशन दवरलेलें. कॉम्पिटिशन अशें न्हू, तांकां प्लॅटफॉर्म दिल्ले आपली कला सादर करपाक. तशीच महिला आसली, महिलांनी सादर केले. बऱ्या पैकी म्हाका दिसता 10च्या वयर ग्रूप हांगासर येवन डान्स केले आनी खरेंच बरें दिसलें. आमची कला संस्कृती ही जपून दवरपा खातीर तुमी फुडें सरतात आनी तुमच्या भुरग्यांकूय फुडें काडटात. तेच्या उपरांत आमी पयल्या दिसा सत्कार केले. सत्कार म्हणजे सदीत आमी वेगळे वेगळे पद्दतीन सत्कार करतात आनी पयल्या दिसा आमी सत्कार केले जे रिटायर्ड पोस्टमॅन आसले तेंचे. कित्याक पयलींच्या टायमाचेर सगळे मोबायलाचेर, म्हणजे मोबायल बी तेन्ना नासलो, पयलींच्या टायमाचेर चिटयो घेवन घरा कडेन वयताले आनी कोणाचे सोयऱ्याची मेसेज आहा जाल्यार तेच्या घरा मेरेन पावोवन थोड्यांक वाचूंक येना तांकां वाचूनय ते दाखयताले. सो ताका लागून तेंचे इम्पोर्टन्स कितें हें आमकां आयज कळपाक जाय म्हणून तेंची सत्कार केलो पयल्या दिसा. टोटल 11 रिटायर्ड पोस्टमॅन आमच्या मतदारसंघाचे तेंचे सत्कार केले. दुसरे दिसा तशेंच आपली वेशभूषा कितके 50च्या वयर आमची ल्हान ल्हान भुरगीं वेशभूषा पार्टिसिपेट जाली. तेच्या उपरांत आमी परत सत्कार केलो. तोय सत्कार कोणाचो केलो, जे जती म्हणटात ते. जती म्हणल्यार रोमटा मेळाचेर जे गातात तांकां जती गांवांनी गातात ते जती म्हणणाऱ्याचे तेंचे सत्कार केले आनी तेंच्या वांगडा धालो गावपी महिला जाणटी म्हणजे 70 वर्साच्या वयर तेंच्या महिलांचे तेंचोय सत्कार केलो. म्हणजे टोटल 13 सत्कार आमी दुसरे दिसा केले आनी हो भव्य असो 3रो दीस शिगमोत्सव. म्हळ्यार रोमटा मेळ सगळे रावल्यात, चित्ररथूय रावल्यात आनी सगळे लोक ल्हान ल्हान भुरगीं स्पेशली हांगासर रावल्यात. तुमी पळोवपाक सगळ्यांनी एन्जॉय करचें. कसलेच म्हणजे काळजी घेवची ल्हान भुरग्यांची पळय स्पेशली, कित्याक क्रावड खूब आसा, सांबाळून घेवचें आनी सुशेगाद घरा वयतना बरे भशेन वयचें. लास्ट म्हणटा ते फाल्यां पाडवो आनी ताका लागून सगळ्यांक फाल्यां एडवान्स म्हाका दिसता फुडलो वरस हे येणारे मांद्रे मदीं खूब बरें आसतलें आनी फक्त तुमचो जाय तो आशिर्वाद आनी सपोर्ट आनी म्हणजे सरकारा कडल्यान जितकें काम करपाक जाय आनी आमच्या लेवलीचेर कितलें काम करपाक जाय तें आमी ह्या नवीन वर्साच्यान फाल्यांच्यान सुरवातूय करतले. धन्यवाद. देव बरे करू बाई. तुम्ही उदरगतीची पालखी अशीच आपल्या खांदार पेलची आणि तुमच्या नेतृत्वाखाला मांद्रे मतदारसंघ निश्चितच उदरगतीच्या दिकेन पावला मारतले. काणयो जुन्यो गाणी गोड हातांत आमच्या संस्कृतीची जोड. शिगम्याचो मेळ आज जमलो मांद्रे गावात, घेऊन उमेद उत्साह आयलो म्हज्या दारान रे, आयलो म्हज्या दारान. आणि आज या शिगम्याच्या निमतान आमच्याकडे आमचे सोयरे आसात जे गोय पर्यटन खात्याचे मंत्री भौमानीस रोहन खंवटे, जांच्या फुडारपणाखाला गोयचे पर्यटन खाते आणि IT क्षेत्र भरभरून फुलता. हांव भौमानीस रोहन खंवटे यांचे लागीं मागता की तांच्यांनी आयच्या सुवाळ्यार आपले विचार व्यक्त करचे. देवीक नमन करून आयचो आज हांगा मांद्रे शिगमोत्सव समितीन आयोजीत केल्लो मांद्रे गांवांत शिगमोत्सव त्या कार्यक्रमाक उपस्थित म्हजो मित्र मांद्रे मतदारसंघाचो धडाडीचो आमदार बाब जी तारोलकर, उपस्थित व्यासपीठ ZP, तशेंच समितीचे अध्यक्ष बाब सुभाष, मोर्जेचो सरपंच बाब पवन, उपस्थित व्यासपीठार सगळे बाकीचे सरपंच, बाकीचे मानेस, डेप्युटी कलेक्टर बाब शिवप्रसाद, तशेंच आयचे उपोषणा सत्कार मूर्ती, व्हड संख्येन जमिल्ले सगळे आयिल्ले लोक, उपस्थित परीक्षक, गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो, पयली सुवातेर दिलगिरी व्यक्त करता मातसो उशीर जालो म्हणून. शिगम्याचो कार्यक्रमाक म्हाका दिसता सगळीं भुरगीं उत्साहान रावल्या, भाशणां कमी जावपाक जाय. पूण हातून 3-4 व्यक्तांक सोंपयता. एक म्हणल्यार सगळ्यांनी म्हाका दिसता जिताक ताळयो मारपाक जाय, कित्याक ज्या उत्साहान, ज्या पॅशनान
ज्या मनांतल्यान काळजांतल्यान जो कार्यक्रम घडोवन हाडटा कार्निवल ताणें हाडिल्लोच, पूण आतां शिगमोत्सव ह्या वर्सा डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम आनी आमचे मांद्रे शिगमोत्सव समिती जोडपावलान सुरवात जाल्ली आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तुमकां हांगा जाहीर करून सांगूंक सोदता की दर वर्सा असोच शिगमोत्सव मांद्रे मतदारसंघात असो डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम आनी मांद्रे शिगमोत्सव समिती जोडपावलान साजरो जातलो. आज मेळ आसतले, चित्ररथ आसतले, खूब आसतले आनी तातूंत तुमकां आस्वाद घेता आसतना खुबशे आमचो ट्युरिस्ट जे आयिल्ले आसा डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल तांकां पळोवपाकूच आमकां एक आस्वाद मेळटलो. To all our friends who have come from internationally from various parts of the world and from various parts of the country, this is what we talk about, our culture, tradition, heritage, and this is how we look at promoting it very inclusively by ensuring that everybody participates together. A sense of togetherness, a sense of inclusiveness is what we do through these forums as we promote sustainability. हांगा आज आमी दोन सत्कार जाले, तांचे दोन्ही सत्कार मुर्तींक अभिनंदन करता. कल्चरल टुरिजम फुडें व्हरता आसतना अशेंच आमचो कार्निवल, शिगमो, सांवजुआं, तसो चिखल कालो असो वर्सभर कॅलेंडर फेस्टिवलांचे जे येतले ते फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान वर्सभर पर्यटकांक ताचो आस्पाव घेवंक मेळटलो. तशेंच गांवांनी जंय हो शिगमोत्सव सेलिब्रेट जाता त्या गांवांनी त्या लोकांनी ताचो मॅक्झिमम फायदो घेवचो अशें आमी आव्हान करता. जिता बरोबर सरकार पूर्ण तरेन आसा सगळीं कामां करून घेवपाक. जीत सक्षम आसा मांद्रे लोकांची सगळे कामां करून दिवपाक. आनी असो तुमकां एक आमदार मेळ्ळा जो म्हाका दिसता खूब तेंपान आपलो स्वार्थ न पळयता गांवच्या लोकांचे विचार कशे जावपा जाय ते व्हरपाक तांचो प्रयत्न आसता. देवान पाकळी दिली, देवान जिताक पाकळी दिली, पूण सांगपाचो आनी चड टायम घेना. आयच्या दिसाक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी मागीर दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भौमानेस्त रोहन खंवटे, हांव पुराय मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन तुमकां आनी टुरिजम डिपार्टमेंटाक खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. तुमी मुद्दम आमच्या गांवान आमच्या ह्या भांगराळ्या उत्सवाक आयले देखून आमच्या मनान तुमच्या खातीर खूब मोग आनी आदर आनी तो उक्तावपाक हांव भाई लागीं मागता की आमचे आयचे सोयरे बाब रोहन खंवटे हांकां मानचित्र दिवन तांचो भोवमान करचो. कलाकारांनी भरिल्ल्या आमच्या या भांगराळ्या मांद्र्या गावात आज तुम्ही आयले देखून तुमकां खूब खूब दिनवास. देव बरें करूं बाई. आता आम्ही औपचारिक कार्यावळीच्या निमण्या पावण्यार पावला. कांय खिणा भितरूच भव्य चित्ररथ, रोमटा मेळ आणि लोकनृत्य मिरवणूक जातली ताचो तुम्ही आस्वाद घेवचो. हांव सगळ्या मानेस्तांक दिनवासता. देव बरें करूं. स्पर्धकां लागीं मागता की तांच्यांनी लायनीन रावचे. आमी रोखडेच चित्ररथ, रोमटा मेळ आनी लोकनृत्य मिरवणुकेक सुरवात करता. स्पर्धकां लागीं मागता की तांच्यांनी बेगीन लायनअप करचे. आमी रोखडेच स्पर्धेक सुरवात करता. रोखडीच हांगासर चित्ररथ, रोमटा मेळ आनी लोकनृत्याची मिरवणूक जातली. सगळ्यांनी ताचो आस्वाद घेवचो. जे आयच्या शिगमोत्सवाचे व्हॉलंटियर्स आसा तांचे लागीं मागता की मातशे स्टेजी कडेन येवचे. व्यवस्थेन मातशे मदत करचे. व्हॉलंटियर्सा लागीं मागता की मातशे स्टेजी कडेन येवन व्यवस्थेन मदत करची.
आम्ही आता वेशभूषा स्पर्धेक सुरुवात करता. स्पर्धका लागीं मागता की तांच्यांनी बेगीन लायनअप करचे. प्रेक्षकां लागीं मागता की मातशे फाटी सरचे आनी आमच्या स्पर्धकांक वाट दिवची. जजीस प्लीज नोट, आम्ही वेशभूषा स्पर्धेक सुरुवात केल्या. सगळ्या प्रेक्षकां लागीं विनवणी की मातशी स्टेजीच्या समोरची एरिया खाली करची. जजीसाच्या फुड्यान वा स्टेजीच्या फुड्यान कोणीच रावचे ना. दुसरो पार्टिसिपंट हांगासर भाशण जावचें ना, फक्त वेशभूषा जज केली वयतली. जजीस प्लीज नोट, भाशण जावचें ना, फक्त वेशभूषा जज करतली. हो आसा आमचो माणकुलो पार्टिसिपंट नंबर 2. आमचो माणकुलो पार्टिसिपंट नंबर 3.
सगळे प्रेक्षकां लागीं मागता की मातशे सायडीक रावचे सर्तकांक येवपाक लागून वाट करची. नंबर माणकुलेंची कितली सुंदर अशी वेशभूषा. आमची परंपरा आणि आमची अस्मिताय तुम्ही अशीच जपून दवरची, अशीच तुम्ही मुखार करची. सुंदर अशा या माणकुल्या भुरग्यांच्या ऊर्जा तुम्ही ताळी वाढून वाडोवपाची, तांकां प्रोत्साहन दिवचे. आमची कला सादर करपाक वयेचे मर्यादा ना ते आमकां हांगासर दिसून येता. जोरान ताळयो जावच्यो आमच्या सगळ्या स्पर्धकांक लागून. नंबर 7. Next. कलेचे जतन करता देखून तांकां लागून व्हडान एकदां ताळयो जावच्यो.
नेक्स्ट नेक्स्ट गोंयची संस्कृताय सांबाळपी ह्या भुरग्यांक तुमी ताळयो मारपाक जाय, तेंची उर्बा वाडोवपाक जाय. नेक्स्ट नेक्स्ट आमचे गोंय हे कला आणि कलाकारांनी भरून गेला आणि ही जर कला आमकां जपून दवरपाक जाय जाल्यार फुडल्या पिळगेक ताका लागून वावरचें पडटलें आनी आमची पिळगी ही कला जपून दवरपाक सक्षम आसा अशें म्हाका दिसता. सगळ्या स्पर्धकांक लागून एकदां नेटान ताळयो जावच्यो. प्रेक्षकांकडे एक विनंती असा की जे वेशभूषा सर्तक हांगा आसात तांकां फुडें लोक रावल्यात पळोवपाक, तेन्ना सगळ्यांकडे विनंती असा की तो मार्ग खुलो करचो, कारण फुडें लोक रावल्ले आसात तांकां ही वेशभूषा पळोवपाक जाय, तेन्ना तांकां मार्ग मेकळो करून दिवचो. फुडें लोक जे रस्त्यार येयल्ले आसा तेंचे कडेन विनंती आसा की तेंच्यांनी मार्ग तांकां मोकळो करून दिवचो, कारण फुडें पर्यंत लोक जे आसा पळय ही वेशभूषा पळोवपा खातीर रावल्ले आसात तांकां हेजो आस्वाद घेवपाक जाय, तेन्ना तांकां मार्ग मेकळो करून दिवचो, तांकां फुडें वचपाक जाय. प्लीज जे आमचे पुलीस भाव आमकां मदत करतात तेंचे कडेन विनंती आसा की तेंच्यांनी मार्ग जो आसा मातसो मेकळो करचो, कारण सर्तकांक फुडें पर्यंत वचपाक जाय. फुडें हांगासले गांवांतल्यान लोक येयल्ले आसात हो शिगमो पळोवपा खातीर, तांकांय जे आसा वेशभूषा पळोवपाची आसा, तांकां त्या सगळ्या सर्तकांक फुडें वचपा खातीर जे आसा सहकार्य जाय तें सहकार्य करचें. FD3 तुजो टायम सोंपलो आसा, प्लीज फुडें वचचें.
पुढे वच्चे प्लीज सगळ्या सर्तकारांकडे एक विनंती असा की हांगा डायलॉग जो आसा पळय हांगा लावना फक्त त्या वेशभूषेचे जे आसा परीक्षण जातलें ते डायलॉग कोणीच मारतो न्हू. व्हॉलेंटियर्स या सर्तकाचो नंबर कोण सांगतो मातसो नंबर दिसना तेजो. ओके तेका एक नंबर नमूद करतो तेच्या खातीर एक नंबर. जो टाइम संपलेला असा कृपया करून तुम्ही पुढे वचचे पुढे सरतात. तुमकां जर वेशभूषा बरी दिसत तर तुम्ही ताळयो मारी येता ते सगळ्यांक फ्री आसा. सगळ्यांची आसा पळय विनंती आसा की तुमकां जर बरो दिसलो तर तुम्ही निश्चित ताळयो मारच्यो तेंची उर्बा वाडोवची. सिनियर गटाची स्पर्धा सुरू झाली असा त्या ज्युनियर गटी जे आसा सगळे भागार जाल्ले आसा. ज्युनियर 22 नेक्स्ट ज्युनियर 23 कृपया नंबर दाखवतो प्लीज सर्तकांनी नंबर दाखवतो. सिनियर 12 सर्तकांनी पुढे वच्चे. हर महादेव पुढे वच्चे वेद अल्लाह असा पुढे वच्चे. सर्तकाचा नंबर बोलतो S4 सिनियर 14 मागच्या पाठीसारखे सगळे मागच्या पाठीसारखे अशा प्रकारचे ऊर्जा जेवढी घरामध्ये दिसतो चुकून मागच्या पाठीसारखे हे खाता तुमच्या खातीर सिंधुदुर्गातल्या
अशा प्रकारची तुमची सेवे काय होते असा सिंधू रक्त मंडळ सादरीकरण करचे अनेक जे आसा म्हटल्यार जे आसा पळय ते वेशभूषा स्पर्धेचे जे आसा पळय ते प्रोग्राम आसात तेजे म्हटल्यार रोमटामेळ आसात लोकनृत्य आसात आनी लोक आसात आनी फुडें लोक आमचे रावले आसात तांकांय थोडो तुमचे जे आसा पळय ढोल ताचे बद्दल आयकूंक मेळपाक फुडें वचून आमचे आनी जे आसा प्रेक्षक ते फुडें आसात तेंच्या खातीर ढोल ताशाचो आस्वाद तांकां तुमकां दिवचो हो आसा पार्टिसिपंट सिनियर 15 सिनियर 15 सिनियर 15 ओके नेक्स्ट सिनियर 10 आमच्या मध्ये येयलो आसा वीर हनुमान सिनियर 10 प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान हूँ तो तू है लंकाधीश दशरथ रावण मेरा कहा मान मेरी माता सीता को छोड़ दे नहीं तो मेरे प्रभु श्री राम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रभु श्री राम इस संसार के कण कण में बसते हैं और मेरे प्रभु श्री राम मेरे
सीने में बसते हैं। श्री राम टाइम संपलेला असा आमकां रामान दर्शन दिल्लें आसा रामनमी येवपाची आसा उत्कृष्ट अशें सादरीकरण तुमकां जर बरें दिसत जाल्यार तुमी जरूर ताळयो मारच्यो ताळयो अजूनही फ्री आसा नेक्स्ट फुडलो सुवातेर येता S13 रामचंद्र की जय फुडल्या सुवातेर येयलो आसा सिनियर 13 देव बरें करूं कोल्हापूरची अंबाबाई लक्ष्मी तुमच्या मुखार येता शिक्षा विजय लेझिम ग्रुप शिक्षा विजय लेझिम ग्रुप की आता लोकनृत्य स्टार्ट जातली तेंच्या खातीर जागा जाय स्टेजी फुड्यान दोन्ही वाटेच्यान लोक जावले आसा तेंच्यांनी मातशे फाटीचेर सरचे ना त्या जाग्या वयल्यान फुडें वचचे जे सर्त गेल्ले आसा तांकां आपली लोकनृत्य कला दाखोवपाची आसा आनी म्हणून जे आसा तांकां तुमी जागा दिवची कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे मनाली गरोळ खंडेजी त्यांचे आम्ही खूप खूप आभारी असतात आमचे मानाचे सोयरे रोहनबाब खवटे तुमच्याकडल्यान रजा घेता तुम्ही हांगा आमच्या मांद्रे गांवच्या बागराण उत्सवाक आयले देखून तुमकां खूप खूप धन्यवाद
शिक्षा विजन ग्रुपाक तसेच तुम्ही परफॉर्म करत फुडें रस्त्यान वच्चे फुडें बी हे रावल्यात ह्या फुडें मुखार येता किड्स दी पेडनेम स्कूल परफॉर्म करीत फुडें वच्चे शिक्षा विजन स्टेजीर प्रेक्षक रावला त्यांच्या लागीं विनवणी की मातशे सकयल वयचे प्लीज कॉपरेट तुम्ही जी स्टेजीर रावल्या ती मातशी सकयल वयची आता तुमच्या मुखार किड्स पेन नेम CBSE स्कूल
शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर पौळ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय पुरवंदर सिंहासन महाराजाधिराज राजा शिवछत्रपती महाराजांचा विजय असो विजय असो विजय असो. शिवाजी महाराजांचा विजय असो. कीर्ती ग्रुपा लागी मागता की त्यांच्यानी मार्च परफॉर्म करीत मुखार शिवशेषा मुद्रा भद्राय राजते. नेटान ताळयो जावच्यो. कीर्ती त्यांच्याखातीर ताळयो ग्रुपा लागी जावच्यो. विनवणी. त्यांच्याखातीर सगळ्यांखातीर ताळयो जावच्यो. तांकां विनंती आसा की तांच्यांनी जे आसा पळय ते फुडें घेवन वयचो आपलो फुडें एक सादरीकरण करचें. फुडल्या लोकां खातीरूय सादरीकरण तेंच्यांनी करचें अशी तांचे कडेन विनंती आसा. तुमच्याकडे विनंती आसा विनवणी आसा कृपा करून सगळे बाकीचे फाटले जे आसा पळय ते उरलेले आसात तुम्ही जे आसा पळय फुडें वचचे फुडें लोक आसात तांकां फुडें जे आसा सादरीकरण तुमचें गरजेचें आसा. प्लीज फुडें वचून तुमी सादरीकरण तुमचें थोडें करचें. त्याय लोकांक जे आसा पळय सादरीकरण पळोवपाची गरज आसा. प्रेक्षकां लागीं विनवणी की मातशी सायडीक रावची. गाडी फुडें हाडपाक जाय. वाट करची. पुलीस भावा लागीं मागता की मातशें कॉपरेट करचें आनी कीर्ती ग्रुपाक मुखार धाडचें. आमचे जे वॉलंटियर्स आसा तांचे लागीं विनवणी की क्रावड कमी करपाक मदत करचें. व्हॉलंटियर्स आसा तांचे लागीं विनवणी की जो क्रावड आसा तो मातसो कमी करचो. प्रेक्षक जे आसा तांच्या लागीं विनवणी की तुमी मातशे कॉपरेट करात.
कला मंडळ केळबाई कुर्टी बोंडा घोडेमंडी येता घेऊन आणि त्यांच्यानी आपली कला सादर करत तसेच पुढे वचपाचे. सगळ्यांक ह्या शिगमोत्सवाचो आनंद घेवपाचो आसा. फक्त आम्ही स्टेजी फुड्यान आसात म्हणून थंयच रावून करचे न्ही. सबंद कला सादर करत तसेच पुढे वचचे. हय 2-3 फुडे जज आम्ही आसात ते फुडे वेगळे परत बसलेले असतात. ताका लागून तशीच कला सादर करत तुम्ही पुढे वचचे. आमचे काही जज जे आसा ते पुढे प्रेक्षकांमदी स्टँडार बशिल्ले आसा. देखून ते तुमचे परीक्षण करतले म्हणून तुम्ही आपली कला सादर करीत अशीच मुखार वयची अशी तुमच्या लागीं विनवणी.
चिनू. आता तुमच्या मुखार विजया कला मंडळ कोणे कुर्टी. la la
आमचे 2 जजीसय मुखार आसा. स्टेजीर जे प्रेक्षक आसा तांच्या लागीं विनवणी की तुमी मातशी सकयल वचा. प्लीज कॉपरेट, तुमी मातशी सकयल वयची अशी तुमच्या लागीं विनवणी आसा. करप्यांक एक सत्र आसा तेंच्यांनी फक्त कांयच जे आसा पळय ते प्रकार हांगा करचे, फुडले सगळे प्रकार फुडें करपाचे. आणि लोकांक एक विनंती आसा की तांकां आवडले जाल्यार तेंच्यांनी जोरदार ताळयो मारच्यो, तेंचें प्रोत्साहन वाडोवचें. इतल्या दिसांची मेहनत आणि संघर्ष ती आज आमच्या मुखार सादर करता. देखून ताळयांच्या गजरान तांची उर्बा वाडोवची.
वेळेच्या पिंजऱ्यात सुरुवात करतो वीरभद्र LN11. निवडीनाथ करपेटाची विनवणी की तुम्ही मुखारी वाचून आपली कला सादर करची. आमचे प्रेक्षक तुमची कला पोवपाक आतुरल्यात. तुमच्या काही इच्छा जाऊची तुम्ही कथा घेऊची उद्यापासून मागच्या सगळ्यांना पैसे द्यायचे कथा दाखवायचे आणि शिकणं उमेदीन साजरं करता येणार सहकार्य केलं. तसेच फाटल्या परफॉर्मरा लागी विनवणी की तुम्ही परफॉर्म करीत मुखार येवचे. समय मेरेचे सख्या आणि यांच्याकडे विनंती असा की तुमच्या पुढे येऊचे. विनवणी की तुम्ही परफॉर्म करीत मुखार येवचे. पुढे आमचे प्रेक्षक तुमची कला पोवपाक आतुरल्यात. देखून तुम्ही परफॉर्म करीत मुखार वयचे ही कमळाईची विनंती जावन आसा. आम्ही ऑलरेडी इन्फॉर्म केलं की आमचे 2 जजेस पुढे असतात जे प्रेक्षकांमध्ये बसल्यात. देखून तुमच्या लागी नमळाईची विनंती की तुम्ही परफॉर्म करीत मुखार वयचे. कितलेशेच लोक जे वधूळ आयला आणि वधूळच्या तुमची कला पोवपाक आतुरल्यात तांच्या मुखार वचून तुम्ही असे बंद करचे न्हय, तांच्या मुखार वचून सादर करचे. हांगा जमिल्ल्या खातीर एक सुचोवणी सांगता की धनगरी जे आसा नृत्य हे 2 भशेन करतात. एक छपय जे शिगम्यान केली वयता आनी दुसरें म्हणल्यार गजल नृत्य वा रंगनृत्य हे दसऱ्याक केले वयता. हे 2 वेगळ्या प्रकारचे जे आसा नृत्य आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आयज जे आमचे हांगा सादर जाता ती शिगम्यान सादर केलेली छपय. टाळयांच्या गजरान तांची उर्बा वाडोवची. तुमच्या लागी विनवणी की तुम्ही अशीच परफॉर्म करीत रावची आनी अशीच परफॉर्म करीत आतां सद्या मुखार वयची. मुखावयल्या प्रेक्षकांक तुमची कला दाखोवची.
विनवणी असा तुमच्याकडे की तुम्ही कशें फुडें वचचे तर तुमचो वेळ सोंपलेलो आसा कृपा करून तुम्ही सगळ्यांनी फुडें वचचे तुमकां शेवटाची विनवणी आसा ही शेवटाची विनवणी आसा टायम सोंपलो आसा तुमचें जगमन जाल्लें आसा म्हणसर तुमी तशेंच फुडें वचचें प्लीज मातशे रुल्स फॉलो करचे जर तुम्ही रुल्स फॉलो करिना जाल्यार आमचे जजीस वेगळो निर्णय घेवं शकता म्हणजे तुम्ही नोंद घेवची ऑलरेडी फायनल वॉर्निंग सकेहारी हे फायनल तुमकां हे दिता कारण आयज हो निमाणो दीस आसा आनी सगळे गोंयभरचे कमंड हांगा आयिल्ले आसा आमकां सगळ्या कलाकारांक संदी दिवपाची आसा आनी त्या संदीक तुमी सहकार्य करचें अशी आमी नम्रतेची तुमचे कडेन विनंती करता तुमी कला तुमची सादर करत तशेंच फुडें रोलांनी वयचें वेगळे हो लोक कलेचो प्रकार आसा ते कलेक दाद दिवपी लोक आसा कातेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप सेलिंग बांदोड हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी आपली कला सादर करत मुखार येवचें सकेहारी विनंती करता की तुम्ही कला सादर करीत फुडें वचचें
हॅलो हो कुणबी नाच पळयतात तो तुम्ही कुणबी नाच विनंती असं आहे गरपाकडे त्यांच्या निफळावचे या गरपाकडे सांगचे जाल्यार हे फक्त कुणबी नृत्य जेन्ना धर्मांतरण जालें हिंदूंतल्यान कॅथलीक जे आसा ते लोक कन्वर्ट जाले तेन्ना वेळार तेंच्यांनी आपली फुगडी धालू ह्यो सगळ्यो ह्या ग्रुपान ज्यो आसा पळय ह्या गितान कुणबींनी सादर केले कुणबी नांवाची खास जमात हो जो आसा पळय नृत्य सादर करता तेतून दोनूय प्रकारचे कुणबी आसात ते हिंदू कुणबी गावडा त्याच बरोबर गावडा क्रिस्ती कुणबी हो कुणबी नाच सादर करतात हे कश्टकरी लोक तुमच्या कश्टांक सलाम करता आनी तुमकां विनंती करता की तुमी जे आसा पळय ते फुडें सरचे कारण फाटल्यान तुमचे उठी इतर लोकांकूय आपली कला सादर करपाची आसा देव बरें करूं तुमी जे आसा पळय तशेंच डान्स करीत करीत मातशे फुडें वचचे खबर आसा की तुमी अख्खें गोंयभर फाटले 15-18 दीस तुमी नाचले आसा आनी आयज हो शेवटाचो दीस फाल्यां तुमकां संदी परत आसची ना म्हणून तुमी चड वेळ हांगा आपली कला दाखोवपाचो प्रयत्न करचो न्हय कृपा करून आमकां सहकार्य करचें आनी तर फाटल्यान अनेक जे डान्स आसात नृत्य आसात ती आमच्या फुड्यान येवपाची आसात प्लीज स्टेजीर जे प्रेक्षक आसा तांच्या लागीं विनवणी की तुमी मातशे सकयल वयचे तशेंच आमकां हांगा एक शेणिल्लो मोबायल मेळ्ळा जर कोणाचो मोबायल शेणला जाल्यार मातशे स्टेजी कडेन येवन रिपोर्ट करचें कोणाचो जर मोबायल शेणला जाल्यार मातशे स्टेजी कडेन येवन रिपोर्ट करचें सिनियर 19 वेशभूषे खातीर हांगासर जे आसा सर्तक पावल्लो आसा त्याच बरोबर ज्युनियर 29 होय हांगासर हांगा पावल्लो आसा ओके देव बरें करूं तुमी वचूं येता तेच्या फुडले जे आसा पळय तो फुडलो सर्तक फुडें वचो बेगीन Yes, 18, senior 18. देव बरें करूं तशेंच जे आसा तुमी फुडें वचून ती तुमचो जो आसा पळय कला फुडें दाखोवची त्याच बरोबर फुडलो जो सर्तक आसा J28 तसेच फुलं उठते तांकां एका नेटान ताळयो जावच्यो आमच्या माणकुलेंची उर्बा वाडयात
रोमटाचो नंबर घ्यायचो कळाला आमकां पेपर नंबर सांगता येतो हे रोमटाचो नंबर सांगचो